सरकाराक लेटरां करून जाली, मंत्र्यांक निवेदनां दिवन जाली, टीसीपीचेर मोर्चा जालो तरी कांयच जावंक नाशिल्ल्यान आतां आमदार विरेश बोरकार आनी आरजीचो मुखेली मनोज परबाचे टीसीपी मुखार धरणे. सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळना तो मेरेन धरण्याक बसतले म्हूण दोगांनी स्पश्ट केला. लोकांनी धरण्याक तेंको दिवचो म्हूण उलो. जेन्ना पर्यंत ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते हांगा येवन आमकां हे 2 प्रोजेक्टाचे हांव पयलो आमचो डिमांड सांगता. पयलो डिमांड आसा इमिजिएट हॉल्ट एंड रिवोक ऑल परमिशन्स ग्रांटेड टू वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स इन बांबोलीम, जो एनवायरमेंट आमचो आख्खो डॅमेज करून हे दिल्ले आसा. आनी दुसरो जो आमचो डिमांड आसा स्टॉप एंड डेमोलिश द इनलिगल कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रँड हायत एट बांबोलीम बीच. हे आमचे 2 डिमांड आसा जे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंडर येता, बांबोलीम ह्या गांवांत येता. आनी ह्या डिमांडाचेर जेन्ना पर्यंत जावं तो टीसीपी मिनिस्टर, जावं तो सीटीपी राजेश नायक, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर बांदोडकर, जावं ते ड्राफ्टमॅन दिवकर, जावं बाकीचे कोण तुयेकर आसा, हे जेन्ना पर्यंत तेंचे क्लॅरिफिकेशन दिना, जेन्ना पर्यंत हांकां स्टॉप करिना काम, जेन्ना पर्यंत डेमोलिशनाक हाडिना, जेन्ना पर्यंत रिवोक करिना, तेन्ना पर्यंत आमी डिसिजन घेतलेले आसा की हांव हांगा बसतलों. आमचे रेव्होल्युशनरीज कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना. सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा, जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता. आयज लोक आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता, तेका एप्रिशिएट करता. सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.